हॅलो दोतोर कार्यावळीचो हो उत्तरार्ध म्हणजे सेकंड हाफ आणि म्हजे बरोबर आसा डॉक्टर लॅनी डाकोस्टा गोयचे नामनेचे जेरेट्रिक कन्सल्टंट म्हणजे जाणट्या लोकांची जी दुयेंसां आसा तांचे स्पेशलिस्ट म्हणजे खाशेले तज्ञ दोतोर. तुमच्यांनी ह्या विशयावयले जे प्रश्न आसात संबंधीत प्रश्न म्हणजे जाणट्यांची पिरायेवयले तरेकवार दुयेंसां डिमेन्शिया म्हणून येता, याद उरना, परत परत विसरता किंवा आनी तरेकवार जी दुयेंसां आसा जशें आत्तां थोड्या वेळ पयलीं कोणी तरी विचारलें लघवेचे इन्फेक्शन अशा पद्दतीचे जे तुमचे प्रश्न आसात ते मुजरत विचारात. म्हाका दिसता दिस अ रेअर ऑपॉर्च्युनिटी यू आर गेटिंग आनी म्हाका दिसता ताचो संदीचो तुमी फायदो करून घेवचो. डॉक्टर एक तुमकां म्हत्वाचो प्रश्न असो विचारता की थोड्या वेळा पयलीं तुमी म्हटलें न्ही की आतां मेनोपॉज म्हणजे पाळी बंद जावपाची जी पिराय आसा ती खूब कमी जावपाक लागल्या. पयलीं 50-45 पर्यंत जाताली, आतां 40 पयलीं सुद्दां जाता. म्हणजे इनफॅक्ट 35चेर सुद्दां आमकां दिसून येतात. इनफॅक्ट देर आर पीपल म्हणजे अशें सांगलां तुमकां अशी इंट्रस्टिंग स्टोरी अशी आसा की आवयचे पिरियड्स येतात म्हणजे तिका पाळी येता चलयेची पाळी बंद जाल्यार. आनी दीस अ वर्ल्ड वायड फिनोमेना म्हणजे अशें. आनी दुसरो एक इंट्रस्टिंग फॅक्टर असो आसा की तांकां पाळी बेगीन येवपाक सुरू जाल्या म्हणजे अर्ली पिरियड्स येवपाक सुरू जाता आनी बेगीन बंद जावपाक सुरू जाता. त्याच प्रमाणे दादल्यांचो एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न जर पळयतलो जाल्यार इट इज व्हेरी इंट्रस्टिंग टू सी दॅट की इनफर्टिलिटी मेल फॅक्टर की दादल्यांची जी क्वॉलिटी ऑफ स्पर्म काउंट आसा ती खूब कमी जाता, तांचो काउंट कमी जाता आनी ताका लागून भुरगीं जावपाक प्रॉब्लेम जाता किंवा तांचो जो हे नॉर्मल जो तांचो सेक्शुअल लायफ आसा तो डिस्टर्ब जाता. हाचे विशीं तुमचें मत कितें? See, male, what we call is erectile dysfunction. That is very common. Other common कित्याक जाता? There are two reasons for this. Two very common reasons for this. आमी जे अशें म्हणूंक शकना की म्हातारे पिरायेक लागून जाता म्हणून ते. One is diabetes. So most diabetics, this is one of the side effects. एक side effect where a person loses his erectile function. And second is many people are on antihypertensives. Antihypertensive म्हणजे प्रेशराचे वखदां घेतात ते. तेजो एक साइड इफेक्ट हो जावंक शकता. So that is one of the reasons. Third is obesity. Yes, मोठे आसा तेन्नाय जाता. So there is a lot of, and one of the reason for obesity is hormonal imbalance. Correct. Now hormonal imbalance आमी कित्याक म्हणटा जावं ते दादल्यांक जावं ते बायलांक. One of the commonest cause of hormonal imbalance besides metal toxicity that I was talking about is आमी पळय ते प्लास्टीक बॉटलां घेता. एक बॉटल घेतली, उदक काबार जालें, मागीर तितून उदक घालून आमी फ्रिजान दवरता, तें पॉयझन तुका. त्या बॉटलींतल्यान तुका बिस्फिनॉल म्हणून एक पॉयझन भितर सरता. दिस इज एन एंडोक्राइन डिसरप्टर. I see. It disrupts all and the entire endocrine system, whether it is the male sexual functions, male sexual hormones, female sexual hormones, your neurotransmitters, it is adrenal glands. It disrupts all the hormones. सगळे hormone बडे आसा. And if your hormone is disrupted, your hormonal system is disrupted, it's very likely that you will start aging very fast. म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम तुका, whether it's erectile dysfunction, whether it's prostatic problems, prostate enlargement whether it is low sperm count is also seen because of very early cases of hormonal disruption. Because of some hormonal disruption factor, hormonal imbalance. And so is PCOD in young girls, females. So the condition, these are all conditions which are degenerative conditions, which do not have solutions for it, Correct. And we need to understand and prevent this. The moment we see, I mean, call ki baba ye जावंक शकता हे patient, we have to prevent this by trying to prevent the causes of this. One of the causes is your plastic bottles, plastic containers, plastic bags where you put hot water. तू जेवण गरम करता आणि प्लास्टिक बॅगान काढून रेस्टॉरंट काढून तुका दिता, तू आणून खाता. All these are taking in that bisphenol and other endocrine toxins that are present. Plus whatever I have told you, water which is toxic, food that is toxic, your this thing. Now what are the solutions for this? डॉक्टर एकच मिनिट, तुम्ही सांगला ते अतिशय महत्वाचो मेसेज म्हाका दिसता. लेट मी क्लॅरिफाय दिस मातशें एक आय एम इंटरप्टिंग यू. दोतोर म्हणटा की ज्यो प्लॅस्टिकच्यो बाटल्यो वापरतात म्हणजे ज्यो आमी पॅट बॉटल्स बाजारांतल्यान घेता 1 लिटर उदकाच्यो खंयच्याय कंपनीच्यो आसूं, त्यो एकदां उदक पिवन जाल्या उपरांत परत तातूंत उदक भरून गरम आसलें किंवा थंड फ्रिजान दवरलें, हे दोनूय पद्दती ज्यो आसा त्यो दोनूय वायट. करेक्ट. आनी हे प्रिफरेबली आमी अवॉयड करपाक जाय, म्हणजे स्टॉपच करपाक जाय. त्यो बाटल्यान एकदां तें उदक तुमी घेतलें काय मागीर ते बाटल्यान खंयचें दुसरें उदक घालून किंवा तें गरम आसूं थंड, आमी खूब कितें करता ती बाटली मागीर स्कुलाक भुरग्यांक दिता की ती बाटली घेवन आमी कामाक वता, विच इज व्हेरी बॅड. कारण जेन्ना आमी भितर गरम उदक घालता तातूंतल्यान एक टॉक्सीक एलिमेंट रिलीज जाता त्या बाटलेंत, तें प्लॅस्टीक जे आसता तातूंत केमिकल, आणि इट इज बॅड फॉर हेल्थ. करेक्ट. And if you look at the label, तर पयले जाल्यार ते म्हणलेलें आसा यूज फॉर ओनली
यूज अँड थ्रो, यूज अँड क्रश. बरोबर इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट यूज. बरोबर. म्हणजे ह्या बाटल्यांचेर पयलींच बरयल्लें आसता, फक्त आमी केन्ना वाचना की एकदा ती तुमी घेतली तितलें उदक पिलें काय ती म्हणजे क्रश करून उडोवपाची, वेस्ट पेपर बास्केट अशें म्हणटा. म्हणजे ती परत वापरप ना. पण हे आमचे खूब फावटी लक्षात आसतना, आनी म्हाका दिसता ही अतिशय म्हत्वाची सुचोवणी डॉक्टरान आमकां केल्या. वी शूड टेक अ नोट ऑफ दीस. आणि दुसरें म्हणजे फ्रिजांनी दवरप ना. करेक्ट डॉक्टर, यू मेन्शन. म्हणजे ते उदक थंड घालून फ्रिजान दवरलें मागीर पिलें अशेंय करप चुकीचें आसा. करेक्ट डॉक्टर. बेस्ट इज टू यूज ग्लास बॉटल. ग्लास बॉटल. दुसरें आनीक डॉक्टरान सांगलें की आमी कितें करता, खुबशा हॉटलांनी वता, प्लास्टिकच्या पोतयेन कितें तो भाजी घालून दिता आनी कितें दिता, जेवण घालून ते वापरता. दॅट इज ऑल्सो इक्वली टॉक्सीक. करेक्ट डॉक्टर. म्हाका दिसता अतिशय म्हत्वाचो मेसेज तुमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाचो. डॉक्टर, म्हाका एक प्रश्न आयला तो घेवया. हॅलो हॅलो. हां विचारात. दोतोर. हॅलो. हां विचारात. दोतोर, हांव दीपक प्रभुदेसाय उलयतां. दीपक बाब, प्रश्न विचारात. दोतोर, म्हाका न्ही अडेज वर्सां जालीं. हय. म्हाका डायबेटीक प्रॉब्लेम आसा आनी आय एम नाव 42 years एज. 42. 42 years. हा. आनी तातूंत भितर कितें जालां की म्हाका अरावंड 5 नंतर ते 7 पर्यंत अशेंच हे जाता की त्रास जातात की हांव जर इवन काम करपाक बसलो कॉम्प्युटराचेर जाल्यार म्हाका अशें न्हीद येयल्या भशेन येवप, किंवा अशें केन्ना गाडी चलयतना अशी न्हीद येयल्या भशेन येवप, अशें हे प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसात. म्हणटकीर ताजेर म्हाका सोल्युशन कळना की कितें जाता एक्झॅक्ट म्हाका म्हणटा. बरें अशें की बॉडी सा कूल जाता, घाम येता कंप्लीट, अशें प्रॉब्लेम आहे. बरें. एक तुमी डायबेटीक आसा म्हटलें. हय. म्हाका सांगा, तुमी मेडिसीन कितें घेता? हॅलो. हां, वखद कितें घेतात? वॉकअप म्हणल्यार म्हजो चड वॉकअप जाय. आपण एक मेडिसीन वखद. मेडिसीन ग्लुकोनॉम G14. हां मेडिसीन सांगता. हां, एक मेडिसीन टॅबलेट हांव सकाळची G14 घेता. हय. बरें. ताजे बरोबर मॅटप्युअर एक्सेल 50 घेता. बरें आसा. म्हाका सांगा, तुमी तुमची फास्टिंग शुगर आनी पोस्ट प्रेंडियर म्हणजे खाल्या उपरांत 2 वरांनी चॅक करता करून पळयल्या? हय, करून पळयल्या. म्हणल्यार स्टेटस कितें आसा? अरावंड 170 180 आसता. फास्टिंग काय खाल्या उपरांत? म्हणल्यार सकाळची उपाशी पोटान. उपाशी पोटार. आणि खाल्या उपरांत सांजची अरावंड 270 सुमार आसता खावन. हाजेर ना, उपाशी पोटार 180. ऐकता म्हणजे दीपक बाब, म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे तुमचो डायबेटीक कंट्रोल सारको ना. दिस फर्स्ट थिंग. एक म्हणजे तुम्ही जी चिन्हां सांगता किंवा जी लक्षणां सांगता ती दोनूय हातून जावं शकता. शुगर कमी जाल्यारय जावं शकता आनी वाडल्यारय जावं शकता. पयलीं म्हणजे तुम्ही डायबेटीक कंट्रोल सारको दवरात सामको. जशें आनी तुमी सांगलें की तुमी एक्सरसाइज कांयच करना, विच इज व्हेरी बॅड. म्हाका दिसता तुमी एक्सरसाइज सुरू करपाकूच जाय. डॉक्टर, यू कॅन कमेंट ऑन दिस. करेक्ट. पळय, तुजी तर डायबिटीज रेग्युलर कंट्रोल जावंक जाय जाल्यार एक्सरसाइज इज अ मस्ट. बरोबर. तूं सांगता पळय की तुका न्हीद येता, पत्ती चलयता आसतना न्हीद येता, जॅम अशें येता, कंप्युटराक बसपाक जायना, हे सगळे दीज आर ऑल सायन्स ऑफ एक्सेस ग्लुकोज गोईंग अप टू द ब्रेन. एंड कितें जाता, ग्लुकोज चडले की ना तुजें इन्सुलीन चडटा, ते भायर तूं मेडिसिनूय घेता. बरोबर. आनी ते मागीर सडनली डावन जाता. सो शुगर तुजी अशी आसपाची ती वयर वता आनी मागीर सारकी डावन जाता. डावन जाता तेन्ना तुका न्हीद येता. करेक्ट. वयर वता तेन्ना तुका न्हीद येता. सो इट इज बोथ यो इफेक्ट ऑफ हायपोर एंड हायपरग्लायसिमिया. तुवें एक्सरसाइज करूंक जाय एंड यू हॅव टू टॉक टू दिस टू युअर डॉक्टर. जो तुजो डॉक्टर आसा पळय ताका वचून उलोवंक जाय एंड गेट द sugar under strict control. Your sugar should not peak. It should not go beyond 160, 180 postprandial, and it should not be more than 110 as far as fasting is concerned. म्हाका दिसता आनी अतिशय गोष्ट म्हणजे म्हाका दिसता तुमी आतां कॉम्प्युटरा बद्दल उलयता. सो माय पर्सनल एडवायस दॅट तुमी स्वता एक ग्लुकोमिटर दवरपाक जाय. आनी प्रत्येक म्हणजे जशें तुमी च्या पिवच्या पयलीं, च्या पिल्या उपरांत 2 वरांनी, दनपारां जेवच्या पयलीं, जेवल्या उपरांत 2 वरांनी, सांजचे जेवच्या पयलीं, रातचे जेवल्या उपरांत 2, अशें ते सामकें एटलीस्ट वन्स इन अ वीक तुमी सामको असो रिजीड हें ग्राफ दवरपाक जाय, सारकें नोटींग करून की बाबा कितकी शुगर आशिल्ली. त्या प्रमाणे तुमच्या डॉक्टराक वचून तुमी कन्सल्ट करपाक जाय. आनी ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन जे आसा ते तुमी चॅक करून घेवपाक जाय. गेल्या 3 महिन्याचे रिपोर्ट कसो आसा तो. आनी जस्ट एट दीस यंग एज तुमी अशें इग्नोर करपाक जायना. एक्सरसाइज आनी डायट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. डॉक्टर, म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां विचारात प्रश्न विचारात. ओके. हॅलो. हां विचारात प्रश्न विचारात. युअर ऑन. गुड इव्हनिंग. हय. मिसेस ट्रिजा रेबेलो. हां या. हॅलो. हय ऐकू येता. विचारात प्रश्न विचारात. डॉक्टर, हांव 3 टॅबलेट घेता. डॉक्टरान एडवायस केला ते प्रमाणे. कित्या खातीर? टेल्मा 40 घेता एक. हां. आनी
gluconam 500 milligram Aye. and rosavel 5 milligram. हय And so this throughout the year म्हाका घे म्हणला म्हणजे कितले पासून कंटिन्यू करपाचे. थ्रूआउट इयर घे म्हटलं म्हणजे लायफ लॉंग अशें म्हणूं येता. आनी दुसरी एक गोष्ट महत्वाची गोष्ट सांगता, डॉक्टर तुमकां सांगतलोच की हे एकदा घे म्हटलं म्हणजे आयुष्यभर कंटिन्यू करप तशेंच न्हय. यू हॅव टू गो टू द डॉक्टर आनी परत परत इव्हॅल्युएट करून घ्या तुमचे पॅरामिटर्स. बाबा आपलं कोलेस्ट्रॉल खंय पावला, शुगर खंय पावला, बाकीचो स्टेटस. नाल्यार एकदा दिला 5 वर्सां पयलीं त्योच कंटिन्यू करता अशें करूं नाका. डॉक्टर यू कॅन ऍड. करेक्ट. तूं जर रेग्युलरली मंथ टू मंथ तुजे हे फॉलो अप करिना जाल्यार शुगर अनकंट्रोल जातली, प्रेशर हाय जातलो आनी तुका प्रॉब्लम जातली. इधर स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, यू कॅन गेट एनीथिंग. बरोबर. So, as a diabetic, at least once a month, and if once a month is not possible, जायत जायना जाल्यार at least once in 3 months. Correct. Because it is advised that you do HbA1c, Yeah. that's glycosylated hemoglobin, once in 3 months if you want proper control. बरोबर. And आज आमी करूंक शकता. I have seen patients जे तुका HbA1c with 9 and 11 Yeah. have come down to 5.5. Diabetic patients बरोबर. with proper control, and ते सगळे करता. They eat everything बरोबर. except sugar हय or high glycemic food. Correct. So you can eat everything provided you understand. म्हणजे तुका बरोबर. समजण आसा की हय. बाबा आपण कितें खावप आनी कितें खावप ना. बरोबर. So they live a normal life. बरोबर. See, some of the best sportsmen, you see Wasim Akram was a diabetic. Yeah. He did everything in his life, बरोबर. but he carried on being so you can live with these बरोबर. degenerative Yeah, yeah. disorders. You can control them. म्हणजे you can stop the degeneration. तुझ्यान थाडूंक शकता ते. Correct. And you can live a normal life, and that is the objective. See, when we start treating a patient, आम्ही treat करीना की बाबा आम तुझे diabetes clear करता ना, तशें जायना. बरोबर. But you have to treat it to give that person a better quality of life. बॅटर करेक्ट. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो हां विचारात. डॉक्टर हांव रेश्मा उलयतां वागातरसून. हय डॉक्टर म्हजे 2 प्रश्न आहा. दोनूय विचारात. एक म्हणजे फाटीनसून जर तूं उबें रावलें की ना म्हाका फाटीचो कोणो सगळो दुखता. चड वगत म्हाज्यान बसोंक जायना, चड वगत अशें चलोंकूय जायना. मागीर म्हाका अशें मानेचो सारको फाटीचो सगळो कोणो दुखता. हय आणि दुसरो प्रश्न म्हणजे भूज न्ही सकाळी फुडें उठले की ना म्हणजे भुजबे सगळे भूज दुखता आनी अशें वयर हात करतले जाल्यार दुखता म्हाका भुजां सारकें. हय कित्याक लागून? हय म्हाका सांगा तुमची एज कितें, पिराय कितें? 57 डॉक्टर. 54. 57 आवाज जोडलो कर. 67. 57 डॉक्टर. 57. हय हां आणि तुम्ही काम कितें करतात? हाऊस वाईफ डॉक्टर. हाऊस वायफ. येस डॉक्टर. I didn't clear. वॉट शी सेइंग दॅट तिजो कणो जो आसा म्हणजे स्पायन आसा होय, ते दुखता आणि मागीर सकाळीं शोल्डर. अच्छा. सी, हे दोन्ही सारखे कॉमन प्रॉब्लेम्स आम्ही पळयतात, especially among, postmenopausal. हय. पोस्ट मेनोपॉजल. आता एक रिझन, एक कारण जावंक शकता की ऑस्टिओपोरोसिस हॅज स्लायटली सेट इन. बरोबर. तो शोल्डर पळय दुखता तो ॲक्च्युअली बिकॉज ऑफ फ्रोझन शोल्डर. असतं. ॲक्च्युअली ताका स्पेशल एक्सरसाइजीस आसता आनी ताका वखद दिवन जावचें ना तें इजिली. तुवें खंयचेय गुड फिजिओथेरपिस्ट हय. मेळोन तें करपाक शकता. बरोबर. इधर बाय एक्सरसाइज ऑर बाय स्पेशल मिशीन्स. ताका मिशिनाय आसता. त्या मिशिनांनी तुजे शोल्डर बरो जावंक शकता. बरोबर. एज फार एज कोणो दुखपाक, तुज्या फाटीचो कोणो दुखपाक तुका एक ऑस्टिओपोरोसिस प्रॉब्लम. दुसरोय प्रॉब्लम तुका व्हायटमिन डी डेफिशियन्सी. सो आमी पळय पळयता आतां 90% ऑफ द पीपल हू वॉक इन टू आवर क्लिनिक्स, म्हणजे जे लोक येता आमच्या क्लिनिकेर, तांकां व्हायटमिन डी कमी आसता. अँड टुडे व्हायटमिन डी इज नो लॉंगर अ व्हायटमिन. इट इज कन्सिडर्ड एज अ प्रो हॉर्मोन. बिकॉज इट इज आतां व्हायटमिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर गुड हार्ट हेल्थ, Yeah. good brain health, good generally to slow down your early aging. You need good vitamin D levels. So vitamin D तर तुझी कमी आसले तुका हे प्रॉब्लेम जावंक शकता. So the first thing you need to do is talk to your family physician or meet a doctor who can help you with this. Examine it, and last तुका problem जावंक शकता की you have some sort of a disc problem, some disc misalignment. तेंय तुका एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर तुका सांगूंक शकता. पण फर्स्ट थिंग यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट why this is happening. Right from you can check whether you have osteoporosis, whether you have a vitamin D which is low, or whether you have a genuine disc problem. So that also can be sorted out by talking to the right person. म्हणजे तुमचा